Hallelujah. गान तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू पवित्र आत्मा. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचे उतार आमकां फौज जाला. माथेवाचो वांजेल दुसरो अध्याय वाक्य 1 ते 12 म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 12. जेजू जुदेय प्रांतांतल्या बेथलेम शारांत जल्मलो. तो वळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदय दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदे मातसो राय जल्मोक जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदय तेते ताचें नखेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. तो वळ हेरोदीन हें आयकून हेरोद राय सगळो घबरलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तो हेरोदीन प्रमुख याजकांक लोकांच्या शास्त्रांक सांगत आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो आनी ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेवाच्या बेथलेम शारान, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांतांतल्या बेथलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन जल्म उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडली. वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बळकाचे सत्रान सोदनां करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवां उदयतना ताणें पळयलें तें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें. तें आनी शेकी बाळूक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो खाणिको, भांगर, धूप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदीसारसीन तांणी फाटीं वचनाय म्हणून देवान तांकां सपनांत ताके दिल्ल्याक दुसरे दीस वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. आज आमी उदेंतीच्या त्या ज्योतिशीचे परब आचरण करता आनी त्या गारायांची फेस्त आमी आचरण करता. ते राय उदेंतीचे ज्योतिशी नखेत्र तांकां एक दिश्टीक पडोवन नखेत्र तांकां वाट व्हरता म्हणटना आमकां एक विशेश दिसता. हें देवाची एक सखत कली आनी आमकां मळबारींतल्या पयस आसात ती नखेत्रां. खंडी जावन ते नखेत्र सकला येवन तांकां वाट व्हेलां आसतलें न्हय, नाजाल्यार तांकां वयर तर आमकां पळोवन खंय एक नखेत्र पळोवन वचूंक जाता गे साधना. एक त्या रायांक दिल्ली जाणवाय देवान, दुसरें ते नखेत्राक तांकां वाट दाखोवंक धाडिल्लें आनी तिसरें जेजू क्रिस्त राय जावन जल्मला म्हणलें एक संदेश. आनी सगळ्यांनी जुदेवांनी जेजूक तांणी स्विकार केलो ना, शास्त्रींनी फारिसेवांनी सादुसेवांनी जेजूक स्विकार केलो ना, हेरोदान ताच्या पयलें स्विकार केलो ना. पूण ह्या तेगा ज्योतिश्यांनी थंय पयसिल्या गांवांत तावन आपलें पैण धरून येवन हेरोदासारसी वेचे एक देवाचें योजन आसलें. नातर ते नखेत्र तांकां नपयस थंय जाते ना, हेरोदाच्या घराक ते पावचे नात. कित्याक तांणी तांच्या मतीन चिंतलें आसलें, राय म्हूण जल्मतलो चड खंय, रायाच्या घरांनी तर रावले रान मात्र जल्मता न्हय. तांणी तें चिंतप सांगलें, कित्याक ते एक जण राय जावन आसले, तांकां गोत आसता राय खंय जल्मता म्हणून. देखून पूण थंय एक देवाची योजना वर्ते जावन आसा. पूण हेरोदाची कुतंत्र्यो सगळ्यो देवाक कळीत आसलें. आनी खंडीत जावन कितें आमकां पवित्र पुस्तकान सांगलेलें, इसाया प्रवाद्या मारिफात जायत्यो संगती आमकां उगड्या केल्ले देवान हें पुरो सांगलेलें जारी जायचें आसलें. देखून हें सगळें जारी जालें. कित्याक जेजू खातीर त्या बाळकांनी आपलो जीव अर्पूंक आसलो. मारतीरपण त्या बाळकांचें, ल्हान भुरग्यांचें मारतीरपण हें पुरा म्हाका दिसता तें देवाची योजना आनी देवाचें उतर जारी जावच्या खातीर हें पुरा घडलें. पूण विशेश जावन आज आमी पळयचे हांगा आमचे खातीर, आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुर्बळ जालो म्हणटा पवित्र पुस्तक. ताका छत्रांनी जागो मेळ्ळो ना, खंयी ताका जागो मेळ्ळो ना. जागो मेळ्ळो म्हळ्यार गरवाच्या गोठ्यान.
आज आमी एक गर्दनाचे गोटे श्रृंगार येता म्हाका दिसता तले गोटे ते तळा एकिनात गोरवाचे गोटे तले श्रृंगार कालेंबर आसता गे कांय ना. आमी आतां इतलें बरें म्हळ्यार आमचो जेजू क्रिस्त आमचो राय आमचो धनी आमचो रक्षक म्हणून आमी स्विकार करून तें पुरो आमी श्रृंगार पुरा करता आमी खंडीत जावन. पूण ताचें गे व्हडतें जेजूचें येणें आमच्या काळजांत. आज तेगांचे राय हेंचे फेस्त जाल्ल्या बरा आमी गर्दनाचो गोठो काडटा नखेत्रां काडटा लायटींग काडटा परत कितें पुरा शंकर केल्लें पुरा काडटा की क्रिसमस ट्री फोल्ड करून काही म्हयने बॉक्सान घालता हें पुरो जाता घडता. पूण जेजू एक मात्र आमच्या काळजांत आनी भायर वचना जावं दी. हें आमी आज एक निर्धार काण घेवया. सदां न्हीत आनी एक क्रिसमस आमी येता म्हणसरी त्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत सांबाळून दवरया. आमच्या काळजांनी ताचो मोग करया. ताच्या सांगता आमी जियेया. तांणी त्या सांगलेलीं उतरां आमी आयकवया. त्या उतरां प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करया. ते जाल्यार मात्र खंडीत जावन आमी एक क्रिसमस संभ्रम निरंतरी आसतलो. क्रिसमस संभ्रम एका या 2 दिसांचो न्हय. आमचें जिवीत आसता म्हणसर हर एक दीस क्रिस्त आमच्या जिवितांत जल्मून येता. हर एक सकाळीं ताचे अभिशेक नवेंत. हर एक दीस ताची विशेष कृपा नवीत आमकां. हर एक दीस ताचें जिवीत आमकां नवेंच. देखून हर एक दीस आमी खंडीत जावन जेजूक आमच्या काळजांत घेवन आमी जियेता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत एक फुडार आमचो बरो जातलो. आमची कुटुंबां बरीं जातलीं. आनी प्रत्येक जावन हांगा आमी आज पयले वाचल्यार इसाया प्रवादी ह्या पुस्तकांतले 60वा अध्याय 1 ते 6 वाक्य म्हणटा उठ परजळीत जा. आज परजळीत जावचें उठ परजळीत जा आनी तुजो उजवाड आयला. उजवाड येवन जाला आमच्या जिवितांत. कित्याक क्रिस्त उजवाड जुवांच्या वांजलांत पयल्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. तो उजवाड संवसाराक येवंक आसलेलो आनी तो उजवाड संवसारांत आसलो आनी तो उजवाड आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसा. देखून उजवाड येताना आमच्या जिविताचो काळोख धांवडायता. सर वायटाचें कितें आसा तें सगळें पातकाचे प्रभाव सगळे आमचे तावन पयस करता आनी एक आमच्या जिवितांत उजवाड फांकयता आनी तो उजवाड निरंतरी आमकां परचलीत करता. जेन्ना मैजे सर्वेस्पराक भेटलो ताचें मुखामळ परजळ्ळें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी लोकांनी ताचें मुखामळ पळोवंक जालें ना. आमी क्रिस्ताक भेटतना आमच्या जिवितांत क्रिस्त येतना आमचेंय मुखामळ परजळटलें. खंडीत जावन तलो परजल आमच्या मुखामळ आसूं दी. आनी देखून ही उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला. म्हजो आनी तुजो उजवाड आयला ह्या संवसारांत आनी तो आनी म्हज्या जिवितांत तो जियेता. देखून सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. कित्याक सर्वेस्पराच्या पुताक तुवें तुजो रक्षक आनी सोडवणदार म्हूण काण घेतना तुजें जिवीत परजळटा. देवाक महिमा जाता तुजे मारिपात. पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला. आज पळया तुमी संवसारार काळोख विस्तारला म्हूण सांगता खंडीत जावन. काळोख खंयचो झुजांची मोडां आनी कितें एक नासमाधान आनी राष्ट्रा वयर राज्या वयर झुजाक देवलेले आमी दिसता. हे पुरा काळोख विस्तारला. पूण तुज्या जिवितांत क्रिस्त आसा जाल्यार तूं उजवाडा जियेताय. तुज्या जिवितांत काळोख येवना. कित्याक क्रिस्त सांगता तूं आसाय. क्रिस्त सांगता तूं जियेताय. तुज्या जिवितांत काळोख येवंक सादत ना. कित्याक जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जियेता. देखून आज आमचेर सर्वेस्पर खंडीत प्रसन्न जातलो. कित्याक जेजूक आमचो रक्षक आनी धनी म्हणून आमी स्विकार करता आसतना आमचें जिवीत नवें जातलें. देखून आज आया विशेष त्या घरांच्या फेस्ता दिसा आमचें जिवीत तें कशें राय सोदून येवन क्रिस्ताक मेळ्ळें गी तशें आमी क्रिस्ताक मेळचें आनी क्रिस्ता सांगता जियेचें आनी क्रिस्त आमचो सर्वस्व जायचें. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां आनी वार. आमेन. नमान मरिया कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फाळचो कशें जेजो भगवंती मरिया देवाचे मय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं मागता. बरें त्या घरांचें फेस्त तुमकां मागता. देव बरें करूं.